खारेवाडा वाठारांतले नुस्तेमार स्वतंत्र जेटीची वाट पळयतात। ह्या प्रश्नावेल्यान वास्को बोट धनी आणि राय वाठारांतल्या थळावे मदीं तणाव निर्माण जाला। वास्को जेटीची वायट स्थिती आशिल्ल्यान नुस्तेमारी समाजाक त्रास जाता। हाका लागून कांय बोट धन्यांक हो वेवसाय सोडचो पडला वा परदेशांत नोकरी सोदची पडल्या, अशें गोंय बोट धनी असोसिएशनाचे अध्यक्ष फिलीप डिसोजा सांगता। आम्ही वास्कोकारांचे बरे नशीब फोडला। आता वास्कोकारांचे नशीब कित्याक फोडला की आमगेले वास्को जो आमगे बोटकार भाव पळयना, भाव आहाय आमी ओनर आहाय, आमकडे बोटी जायते असले आणि ह्या बोट्यो हे असोसिएशना ह्या जेटीचेर बोट्यो जायते वास्को भरपूर बोटी आहाले, त्यो बोट्यो उणी जायत गेली। आणि रिजन कितें उणी जावपाक की वास्कोकारांक ह्या खारेवाडा जेटी आमकां सारकी जेटी ना। आता इतली वर्सां जाली आमी बोबाट वता की आमकां जेटी जाय तेन्ना पयल्यो एक 20 वर्सां पयल्यो 25 वर्सां पयले ज्यो ह्यो फिशींग जेटी जी आमकां ही टेम्पररी जेटी बांदून दिलोली, कोणे एमपीटीन दिली। आता ती एमपीए जाली। 4 वर्सां जाली तेणी एक आमकां एनओसी दिली की तुमी हे जेटीचे कितेंय तर काम आहा जाल्यार गव्हर्नमेंटा कडच्यान करून घे। 4 वर्सां जाली गव्हर्नमेंट आमचे हे जेटीचे टेम्पररी जेटीचे मेंटेनन्स करता। आता आमकां 4-5 वर्सां जाली आमी गव्हर्नमेंटा कडेन आयज पासून दीस रात आमी मागता की आमकां एक बरी जेटी दी। आमच्यो बोट्यो उणी जायत गेल्या। आमच्यो ज्यो बोट्यो हिंगा लाकडाच्यो बोट्यो आहा, वुडन बोट्यो आहा, त्यो लोकांनी बड्या फुटून गेल्या आणि ते बोट्यो फुटोन धंदो त्यांचो बंद झाला कित्याक मेंटेनन्स करूंक जावंक ना। म्हणटकूच थोडे भाव आमचे बोटकार भाव यूके देखून गेले, कारण कितें तरी करपा जाय। सो ही परिस्थिती जाली। आयज नशीब आमचें फुटला म्हणजे कित्या लागून हांवें म्हणलां हेच कामां लागून की आयज पणजेकारांक पेन्जीम मालेम जी जेटी आहा तिका गव्हर्नमेंटांनी करोडांनी पयसो मोडला, आनी वास्कोकारांकूच जेटी ना। आयज आमचो हिंगा सेंट्रल कॅबिनेट फिशरी मिनिस्टर येवन गेलो, मस्टर मनोहर पर्रीकर पयलो आमकां सांगत गेलो, तो गेलो। आता आमी प्रमोद सावंत, तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी ही प्रपोजल घातल्या। चीफ मिनिस्टरान सांगले की आपूण हे जेटीचेर विजीट करपाक येता। आता आमकां फावो ते भाशेन जेटी ना, हो जेटीचो प्रश्न जालो। आता पावसा दिसांनी या मोडा दिसांनी आमी आमच्यो बोट्यो फूंय दवरतले नांगराक फॉर शेल्टर। आमचे पयले जे पुर्वज आमचे पाय जो हो धंदो करताले बोटीचे, तर राय व्हरून बोट्यो दवरताले। आता 40 वर्सां सुमार जाले, इवन आमी रापड्यो हे बोटीचेर जाव देखून तिंगाच इगोचे कडेन ते कॉपेल इगोरचे कॉपेल कित्याक तिंगा लावन बोट्यो बोत्ताले, रापड बोत्ताले। आमी आता आमी प्रपोजल एक आमी घातल्या जी आमच्या ज्या फिशरी डायरेक्टराक आमी एक प्रपोजल धाडल्या आमकां हे मोरींग करपाक बोट्यो आमच्यो नांगराक दवरपाक आणि सेफ दवरपाक आमकां एक लुगार दिया म्हणून। आमचो टँकर मोरींग करपाक बोट्यो नांगराक दवरपाक सेफ्टी दवरपाक आमकां लुगार दी, नाजाल्यार हांवें एमपीटीकूय सांगला की आमकां ह्यो बोट्यो 2 म्हयने दवरपाक आमकां खूंय तरी एक हिंगा जाल्यार हिंगाच लुगार दिया।